आज सीएमा कडेन आमचो अपॉइंटमेंट 12:30 वरांचेर आसलेलें. आतांच आमचे सद्याक जवळ जवळ 1:45 आमी सीएमा कडेन मेळ्ळे. तांच्या कडेन चर्चा सुरू जाली. आमी जे निवेदन दिल्लें मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांकां, त्या प्रमाणे तांकां आमी विचारलें की ह्या आमी जें निवेदन दिल्लां तेजेर कितें विचार जाला आनी कितें निर्णय जाला. तर तांच्यांनी सांगलें की आपण सध्या फायली मागयल्या बाकीच्या हेर डिपार्टमेंटा कडेन आनी ताज्या नंतर ते बसतले आनी ताज्या नंतर मार्च पर्यंत कितें ते आमी ते निर्णय घेतले म्हणटात ते. पण हातून आमकां ठोस कांय तांणी सांगलेलें ना. आमी जे प्रश्न मांडलेले आसा निवेदनात, एक म्हटल्यार स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाचें. दुसरी गजाल म्हटल्यार वर्सां कितें जाली, पिराय जाल्या, तांची 55 जाल्या, 59 जाल्या, 52 जाली, तांचेर अजून कांयच सांगलेलें ना. कारण निवेदन तांच्यांनी ते गेल्या ना गेल्या हांव सांगूं शकना. आमी ते निवेदनाचेच पयलीं म्हटलेलें की रिप्रेझेंटेशन दिलां, ताचेर कसो कितें तुमचो सखोल अभ्यास केला, डिपार्टमेंटल वायज कशें कितें केलां. तिसरी गजाल आसलेली जी 26 जाणां आमच्या लिस्टा प्रमाणे 26 जाणां जी रजिस्ट्रेशन जावना तांचें कितें. तर तेणें ताचेर हेंच उत्तर आसा मुख्यमंत्री आमचे तांचे की आपूण मार्च पर्यंत कितें तें सांगता तुमकां, आपयता आनी कळयता. सो हाजेर ठोस अशें कांयच आमकां अजून उत्तर मेळ्ळें ना ह्या बाबतींत. सो आमचें जें आंदोलन जें आसा तें आयज पर्यंत जें चालू केल्लें तें चालू उरतलें. आनी आमी जें डिक्लेअर केलां आमरण उपोशनाचें, ते प्रमाणे आमरण उपोशनाचो प्रोग्राम तसोच 22 तारखेच्यान सुरू जातलो. आमकां आयज चर्चेक येल्ले मुख्यमंत्री कडेन तेन्ना आमकां एक दिसतालें, एक आशा आसलेली की खंय तरी हाजेर विचार जाल्लो वयतलो आसतलो. ताजेर तांकां त्या डिपार्टमेंटाचे जे कन्सर्न सेक्रेटरीज आसा, अंडर सेक्रेटरीज आसूं, होम डिपार्टमेंटाचे आसूं, जावं बाकीचे हे डिपार्टमेंट आसा, तांकां आफोवन तांचेर चर्चा जावन खंय तरी एक निश्कर्श निघतलो, जावं ताजेर तोडगो निघतलो. पण ताजेर अजून कांय जाल्लो ना. मुखेलमंत्र्यान म्हटल्या प्रमाणे ते आतां सध्या तांच्या कडेन बसतले, ताज्या नंतर तांचो विचार जातलो, ताज्या नंतर पळयतले सगळे रिजर्वेशनाचे. आमी सगळ्यो गोश्टी दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो. जो आमी सखोल अभ्यास केला, 2% रिजर्वेशन जे आसा जे AB कॅटेगरीक दिल्ले आसा, 5% रिजर्वेशन जे आसा ते CD कॅटेगरीक दिल्ले आसा, ते कशें वर्कआवट जातले, वर्सां पिराय जाल्यार तांचें कशें कितें जातलें हाजेर आमकां तांचें कांयच उत्तर मेळ्ळें ना. तांच्यांनी सांगलां की मार्च पर्यंत रावात, मार्च पर्यंत आपूण सगळें आपयला केला, ताचेर पळयता आनी ताज्या नंतरूच आपूण कितें तें सांगता म्हणटात. सो तुमचें आंदोलन तो पर्यंत आमी आंदोलन आमी बंद करिनात. कारण आमकां पॉझिटिव्ह कांयच मेळना. हातून म्हणजे भुरग्यांचें कितें जातलें, 55 वर्सां जाल्यार तांचेर कितें तरी जावपाक जाय आशिल्लें. पूण तुमी जॉबाचे बाबतींत जावपाक जाय आसलेलें, ताचेर निर्णय काय जावना. हे तुमी सीएमाक सांगला की तुमी कंटिन्यू करतले म्हणून. ना, आमी तांकां विचारलें आमी कितें करपाचें. तो म्हणटा मार्च पर्यंत पळयात म्हणटा. मार्च पर्यंत आमकां कितें जाय, आश्वासन नाका, आमकां लेखी जाय. हाच्यान पयलीं आमकां आश्वासनां मेळयलीं, पण तातूंत काय जालें ना. 2 वर्सां रावले आमी. आतां सीएम कितें म्हणटात की 1 वर्स जे कोरोनाच्या हातून गेले ताज्या प्रमाणे 1-2 म्हयने हे करात, पळयता आपूण. पण खंय तरी तातूंत आमचें जें रिप्रेझेंटेशन आसा तें वाचलां काय ना, वाचलां जाल्यार तेजेर ठोस हे आसतात की जे आपण वाचलां, अमके कॅन्डिडेट्स आसा, अमके आपण पळयलां, अमके डिपार्टमेंटासून आपण अंडर सेक्रेटरीच्या CFF सेक्शनातून रिपोर्ट मागलो, तितून अमके मेळ्ळे, आपण पळयले, स्टडी जाली. हाजो खंयसरूच आमकां कांयच मेळना, कन्क्लुजन कांय मेळना. आमचे सुद्दां स्टडी जाले, तितून अशें दिसता आमी 97 सांगले, ठोस सांगले. रिजर्वेशन कशें आहा तें सांगलें, 2% कशें आसा, AB कॅटेगरी कशें आहा, CD कॅटेगरी जे सगळें सांगलेलें आसा. पण आमकां फायनल हे कांय मेळलें ना. तुमच्या विशयाचेर स्टडी केल्लीच ना अशें म्हणपाक म्हाका अशेंच दिसता. कारण त्या डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न जेन्ना आमी 8 डिसेंबर 2020 आमी दिल्लें रिप्रेझेंटेशन, मुखेलमंत्र्याक दिल्लें, चीफ सेक्रेटरीक दिल्लें, बाकीचे हेर जे मंत्री आसा तांकां दिल्लें, ओपोजिशन जे बसतात तांकांय दिल्लें. तर ताज्या बाबतींत तांच्यांनी बसोन त्या डिपार्टमेंटाक तेन्ना विचार जावंक जाय आसतलो. आनी फ्रिडम फायटर जेन्ना म्हणटात तेन्ना एक स्टेप तरी घेवंक जाय आशिल्लें की तांच्या बाबतींत विचार करुया, बेगिना पळोवया. ते कांयच जाल्लें ना. मार्च पर्यंत जमना जाल्यार आनी कितें जातलें? मार्च पर्यंत जमना जाल्यार आमी बसोन रावतले. तांचे मार्च पर्यंत ते आपयतले म्हणटा, पळयतलो म्हणटा तो, त्या प्रमाणे आमी रावतले. आमी आतां आझाद मैदानाचेर बसोन रावतले. आतां सध्या धरणे आंदोलन 10 ते 5 चालू जाल्लें आहा आमच्या आयच्यान, 10 ते 5 आनी 22 तारखेच्यान आमरण उपोषण सुरू जाता. खंय तरी 60 वर्सां आतां कंप्लीट जाले आनी थंय तुमचो असो विशय CM ग्रांटेड कित्याक धरता अशें कांयच कळना. कारण आतां पळय
गोवा मुक्तीची 60 वर्सां मनयतात आज अशें दिसता म्हाका फ्रिडम फायटर म्हटल्यार तांकां पयलीं आदरान भितर वयताले बसयताले तांकां इन्विटेशन येताले तांकां इन्विटेशनाचो सोडात पण ह्या आतां फ्रिडम फायटर आसा ताजी भुरगीं 5 भुरगीं आसा चलयो आसा 2 चले आसा ताज्यो भुरगीं आसा की वय क्रॉस जाले तांकां एक खंय तरी नोकरी मेळपाक जाय आनी तांकां आमी मुखेलमंत्र्याक हेवूय विचारले की जे 250 लिस्ट तांच्या प्रमाणे सो तातूंत जे जॉब दिले ताका वेगळे करप कोणाची जबाबदारी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाची आमचे कडेन 97 कित्याक नंबर येता 97 नंबर येता तातूंत 16 जाण हायर क्वॉलिफाय केल्ले 9 जाण आसा हायर सेकंडरी स्कुलांतले SSC जे आसात ते 21 आसात आनी 26 जे आसा ते नॉन रजिस्टर आसात जे फ्रिडम फायटर्स बेगीन वचता आमचे कडेन आंकडो क्लियर आसा तो 97 जाता हे तरी खंय तरी लक्षांत घेवपाचें आसलेलें कारण जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा की 10,000 आपूण नोकऱ्यो दितलो त्या डिपार्टमेंटान पळयतलो 10,000 म्हटल्यार 97 म्हटल्यार कांयच न्ही आनी जेंकां खरीच नोकरी ना तांकां दिवपाक आनी फ्रिडम फायटर जे 60 वर्सां म्हणटात गोवा मुक्तीची त्या काळान तर ते दिनात जाल्यार आनी खंयच्या काळान दितले आमी रिटर्नच मागला आमचे जे स्वतंत्र सैनीक बरोबर आसा तांच्यांनी सांगलेलें की आश्वासन तर आमकां नाका आमकां रिटर्न जाय आमकां आश्वासनान आमी अजून कांयच जाल्लें ना आमकां पयलीं मुखेलमंत्री स्वर्गेस्त मुखेलमंत्री पर्रीकरान दिल्ले 2013 की आपूण 18 म्हयन्या भितर सोंपयता म्हणून जे जॉब्स बॅकलॉग क्रिएट जाला बॅकलॉग कोणी क्रिएट केलो सरकारानूच केला होम डिपार्टमेंटान केला तो बॅकलॉग तेंच्यांनीच क्रिएट केला सो तेंच्यांनी तो क्रिएट कर तेन्ना ते क्लियर करता म्हणटाले 18 म्हयन्या भितर तो क्लियर जालोच ना वयल्यान आनीक क्रिएट जाले भितर जॉबा दिनासतनाच उरले हाजेर विचार जावना अशें म्हाका दिसता आमी पळयल्या त्या प्रमाणे आमचो हे आंदोलन आमी आतां चालूच दवरतले थँक्यू हे आझाद मैदानात